हॅलो हॅलो कोण? हां तुम्ही हां सांगा. हां होय बा होय बा होय 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 कसं करच्या हां होय मग रे आणि कसं ना हां ना बा ना होय 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 करेक्ट हां ಇದೆ ಇದೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಸೂರ್ದಲ್ಲ. ಹಲೋ ಹಾಂ ಲಿಂಕಾ ಹಾಂ ಲಿಂಕ್ ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಈಗ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. कसं म्हणताय? पुरा ऐकलं तवळी तुम्ही आमची गेल्यानंतर भारी भारी हसता अशिली. आत्ता हांव लग्गे येताना लिंक कळसतेने ಅದು ಕಳಿಸ್ತೇನೆ म्हणचे ना मग पुरा ಗೊತ್ತಸ तुम्ही आता सीधा मार्केट वसून माके कोथंबरी पल्ल हंडी आती ಕಸನೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಲ್ಯ ಹಡ್ಕವ ವೈರ್ನೇವ ಮರತಿ त्यानं म्हणा ತರಕಾರಿ ಹಳ್ಳೆಲ್ಲ ಕೈಯಿಂದ ಗೆಲ್ತಾಪ್ರ तू एक काम करे हंगत लिव्हिंग रूम अंतू एक राशी पल्लस पडांगा अंतू लेंच कंचे पल्ल घाली तशी कंच की पल्लो घालतल्यार हांव करनाशिल्वा त्या सारा का कोथंबरी पल्लो घालता कोथंबरी पल्लो घाल्यार ताजी टेस्ट विंगड तशी सार करना जाल्यार रे मागीर तुम्ही हंगेले तंगेल घराचे सार हुंगता बसतात ಒಗ್ಗಿ ವಚೂन ಹಾಡತಿ ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ ಹಂಗಚಸ್ನೆ ಹೋಗುವ ते गुंडाक पेटे मक्का चिके अर्जंट कामस पुढे कोरोनास म्हणून ऑनलाईन क्लास आशिल्ले आत्ता खंयचे ऑनलाईन क्लास लिंक ना काय ना कोणाक मंकड करतास तुम्ही मंकड करचवा तुक्कुवा ताजा अगत्य पुणे आसकी ताजे अर्थ कसं ना हावत मंकड म्हणवा तेंपर हांव मागीर पळोवंक घेता आतां वचून तुम्ही कोथंबरी पल्ल हंडी येत म्हाका मंकड म्हणले रे फोडना या कंचिನ ಮನೆ पातळ्या बा हांव आनी भायर सरता न्ही जाल्यार रे ते म्हाका किरकिरी करून घालता जायत मरे ती हांव भायर सरतास तूं म्हाका एक चील हाड दी. एक कट्ट कोथंबरी पल्ल हाडूक चील कसं लाग तुम्ही सगळे झाडेच घेऊन येता की कसं ना जायत ग येता हां म्हाका एक सांगच्याक विसरलें म्हाका ATM वचूंक जाय न्ही तशें जावन म्हगेलो दुड्ड ना तुगेलो जावं आसकी असल्यार एक 500 रुपये दी गो. एक कट्ट कोथंबरी पल्ल हाडत म्हळ्यार 500 रुपये कसं लाग निमगे तसं ती 10 रुपये पुरो आतां न्हू तूं दी गो मरे ती तुगेलें वरलेलें चेंज हांव हाड दिता तुगेलें दुड्ड हांव कांय खायना. ದುಡ್ಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಇತ್ತೆ तुम्ही कोथंबरी पल्ल हाणदले ರಂದೆ जायना आजिक कई हंग पट्टंग मन बैसनाकती चिके वग्गे येती हांव कसन तूं हे मरे ती पट्टंग मारच्याक एक चील निमगेल्यार तिका दिवचेक जाय न्ही हांव हें हत्तंतू कोथंबरी पल्ल कशी दवरगेन हाडचें हांव कॉलेजांत काम करचें म्हगेले स्टुडंट्स जावं हांव अशें हत्तंत कोथंबरी पल्ल होरचें पडलेलें रे म्हगेले ಬಗ್ಗೆ कसं लेक्चर पडटा न्ही छे हें कसं ना बा हांगा मस्त सकट पल्लास अंतू कोथंबरी पल्ल खंयचे ओ थंय एकली चेल्ली रबला तेगेलो नेमगे की 1.5 घंटे झाले जेवणाचे टाईम वर झाले पाप गुंड भूकिदात की म्हण हंकेक कोथंबरी पल्ल हाडा म्हण पेटयले रे कितलो वेळ झाला कसं करतासा की हन्नीची थंय बैसून झाड घालून वतासा की म्हण हय अब्बा तू गेले का कोथंबरी पल्ल विलावरेंत सुस्त जावन गेल मराठी आ सुस्त जावन गेल्वा होय त्यासो कोथंबरी पल्ल खंय आसा खाली हातांत आयले मग तुम्ही तें कसं जालें म्हळ्यार रे तें कसं ना आता हांव फ्लॅशबॅक वचकावा एक सान सामान त्या हाड म्हळ्यार दायनी तुमगे लगे कसं नाही एक पुणे रेडी असतं तुमगेला सांगच्याक तें हांव मार्केटाक गेलेलें न्हू गो तें मार्केटाक गेल्ले मागीर थंय वचून पळयता थंय सुमार नमुन्याचे पल्ल आस म्हाका खंयचे पल्ल कसं न्ही म्हूण कळ्ळी मागीर 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 कसं जालें सांगा ती वग्गी थंय एक चेल्ली रब्बून आशिल्ली गो लेखले हांव म्हाका कळ्ळें तें एक चेल्ली पळोवन मागीर थंय रबलींत की म्हणून वा तशी न्ही मरे ती हांव त्या चेल्ले लेगी अंतू कोथंबरी पल्ल खंयचे म्हूण निमगूच म्हूण लेखिलें मागीर
मागिरी तुम्ही अशी थंडी तर आपल्या रे हांव सीदा उठ्ठान हांगा चुकन तुमकां रंदप करना कसं नाही करना मेगेल सीरियल वर इतले स्लो ना कसं ते तव्वळ तुकन मागिरी मागिरी म्हणून वगी सांगते कसं म्हण तें ಚೆಲ್ಲಿ असनव तीन म्हाका दाखयला आनी तूं कोथंबर पल खंयचे म्हूण सांगून ताका एक 10 रुपये म्हूण सांगली तूं म्हाका दिल्लेले 5 रुपये नव ते 5 रुपये हांव त्या अंगडीच्याक दिले तो चिल्लर ना म्हूण सांगला कसन मामा इतली पुरा तरकारी विकून तुम्ही व्यापार करता ती तुमगेले 5 रुपये चेंज ना मामा आज व्यापाराची काय डल्लस मम्मा मेगेल कितले जाल ओटू वगी सांगते मागचे की लेट जाता असं तुमगेले 480 रुपीज जाले मागीर मेगेले गे 2000चे नोटस मामा तुमगेले चेंजस की माये 500 रुपयाचे चेंज ना जाले मागीर 2000 रुपयाचे चिल्लर मेळटा ताकाचे तुम्ही दिल की म्हणून ना 5 रुपये होय गो ते चेल्ल्याक पळोवन म्हाका पाप दिसलें मागीर हांव जी तिगेले ते दुड्ड दिले तूं मागीर म्हाका वापस दी म्हूण सांगलें हां तशें मेगेले वरलेले 500 चेंज दियते कोथंबरी पाल्लन तो हाणी चेंज पुणी दियते तें कसं जालें म्हळ्यार मामा हिगेले 480 रुपीज न्हय आनी म्हगेले 10 रुपये घेया आमी दोग जाणां ಒಟ್ಟು हांव दिता तुमी वरलेले 10 रुपीज चेंज दिल्यार पुरो अಯ್ಯಯ್ಯೋ म्हाका 10 रुपये निमगेले तुमी दिना ते चेल्लीक पाप दिसून 480 रुपये तुम्ही दिलवा जायत मेगेले तर 10 रुपये पुणी वापस दियते 10 रुपये वा तें कसं जालें म्हळ्यार 10 रुपये वरे नाव तुमगेले गे आनी कसं म्हणे तुमगेले आनी कसं जालें सांगात वगी ती तरकारी मस्त जड आस म्हूण सांगली ताकाची कसं जालें वगी सांगाती रण होत आशिल्ली गो आनी ती चेल्ल्याक मस्त सुस्त जावन हुम्मोन गेलेली तें म्हाका पळोवचें जाय न्ही ताकाची तिगेले ते तरकारी सामान पुरो हांवची म्हगेले मत्तेर होवंक न्हू मागीर तिका आटोन बसकर वचून आटोचे भाड्याक 10 रुपये दिवंक आनी तिका पेटयला त्यांच्या आठवण बसून तिगेल घरकडे वस कशेल तुम्ही हांग कसं लायलीन ती असो आत मागीर कोथंबरी पालू खाई असं म्हण सांगत ते कसं जालें म्हळ्यार त्या चेल्ल्यान ऑटोवर बसलं मागीर तिकूड गस जालें गे तिणें पुरा सामान घेतला कोथंबरी पल्लो घे न्ही म्हूण सांगून ताकाची हांवची म्हगेल्या हातांत आशिल्लो कोथंबरी पल्लो तिका दिवंक नायल गो ए पातोळी कोप्पू नक गो त्या चेल्ल्यान सांगला नेक्स्ट टायम मेळ्ळें तेन्ना हांव तुमकां तुमगेलो दुड्ड पुरो वापस दिता म्हूण सांगला अयो देवा मेगेल 5 रुपये वरे गेले आशिल्ले एक 5 रुपये नोट ते हांव तुमकां दिलेले एकडे दुड्डू ना तेकडे कोथंबरी पाल्ले ना हांव कसं करचें आतां ए जोर भूक जाला गो ಸ್ವಲ್ಪ वाडी तुम्ही त्या चेल्लेले घरकडे वचून जेवण करात हांव केल्लेले 6 रुपये पेटोवन दिता ते चेल्लेले घरकडे आशिल्लो कोथंबरी पाल्लो तांकां घालून घे न्हू थंय बसून जेवून येताना मागीर 5 रुपये घेवन येयात अय्यो देवा आतां हांव त्या चेल्ल्याली एड्रेस खंय म्हूण सोदचें म्हणलें रे तुमी वचपाक रेडी आसात थंय तुमकां हांव हांगाच्यान जोरता हें पातोळी माय यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करच्याक विसर नाका ती आमगेले हे व्हिडिओ इश्ट जाल्यार लायक करा ती हांव आनी नेक्स्ट व्हिडिओन मेळटा जायत